गीत घेऊया पेज 9 A 20. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आम्हा समेस्तांच्या इंतेन्सा पासत मागणी करुया. सदांच भावार्थान विश्वासान देवाक आर्गां दिनवासनी दिवन देवाची वाट सदांच बरे भशेन आमी फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमचे सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर पाप साहेबाचे इंतेन्सा पासत पूण मागुया. तशेंच आयज जे आपले बर्थडे सेलिब्रेट म्हूण करतात तांचे पासत पूण मिसा बलिदानान मागुया. आयज एक रोज भाग्यवंत रक्तसाक्षी आग्नेस हाची परोप म्हूण समोर आमता. ल्हानपणान सदांच देवाक भावार्थी रावन देवाचें उतर आपल्या जिवितान समजून घेवन देवाक साक्षी जावंक म्हूण तेन आपलें जिवीत म्हूण जिवन सदांच दुसऱ्यांक ती वाट म्हूण दाखयली. तशेंच शोभीत दिसता म्हूण दुसरे दादले जेन्ना ताच्याशी संबंद म्हूण दवरूंक म्हूण सोदताले, जेजूक आपलें सगळें कितें अर्पण करून भावार्थान केन्नाच कुडीची आस दवरिनासतना दुसऱ्यांक ते फावो जावंक दिवंक ना, तरी पूण जेन्ना ती मनशां जबरदस्तीन ताच्याशी तो संबंद दवरूंक म्हूण सोदताली तेन आपलें जिवीत अर्पण करून देवाक ते साक्षी म्हूण रावले. तशेंच आमच्या जिवितान बरेच फावट आमकांय अश्यो अडचण्यो येतात. ही पातकां कुडीची जी जावन आसात ती आमच्या जिवितान आमकां दुबावान म्हूण घालतात. पूण जर तर आमी सदांच आपलें जिवीत जेजू सरशी आमी चिटकून म्हूण रावता आनी देवाक म्हूण आमी भावार्थ आनी विश्वासान मानता, तो आमकां हितूनसून भायर येवंक पूण आपली कृपा आनी आशिर्वाद दिता. आनी ते भाशेन सदांच ह्या काळोखांतसून भायर येवन उजवाडान फुडें व्हरूंक आमकां तो वाट दाखयता. जे भाशेन भाग्यवंत आग्नेसान आपलें जिवीत आपल्या रक्तान वावरून जेजूक ते साक्षी म्हूण रावली, तशेंच आमच्या जिवितान तेचे विणवणेन सदांच देवाची गवायकी दिवंक आमी आमच्या संवसारी जिवितान फुडें वचूं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटात दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांचांक वारमारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सविस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थया. सूर पदवीदारां आनी सासणाच्या देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट मनीस दिसतात तांकां लजेक घालूंक अशक्त म्हूण लेखतात तसलें तूं विचून म्हूण काडटाय. भाग्यवंत आग्नेस तुजी रक्त साक्षीन भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा स्वर्गा राजाक जल्मली. ह्या समोर आमी तुजे लागीं मागता, संवसारी अक्रोम दादोस्तोल्यांक त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळ्या काळजान लोबदूंक तुजे कृपेन आमकां घोटाय दी म्हूण मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां आनी सदां काल आपणा उद्देशी कोण देवा सरशें वचूंक सोदतात तांकां जेजू तारोन दिवंक शकता, कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणांक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कलंक, पातकी मनशांक थावन कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो. तो हेरां याज्ञिकां परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच फावटी केलें. समर्थीन नेमलोले याज्ञीक सगळे असोक्त मनीस, पूण समर्थी उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणांक सोपून जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गार भोव व्हडल्या सर्वेस्पराच्या सिंहासना उजव्याक बसला. तोच पवित्र स्थानांचो मनशांनी न्हय, पूण देवान बांदलेल्या खोऱ्या तोंबूचो मुन्यारी. एका महायाज्ञिकाक दाना आनी योद समर्पूंक नेमतात. देखून ह्याय महायाज्ञिका लागीं कितेंय तरी समर्पूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो, कारण समर्थी प्रमाणें दानां भेटूंक दुसरे याज्ञीक आसले. हांची चाकरी सर्गीच्या वस्तूंची फकत एक चित्र आनी सावळी. कित्याक मोइसेस तोंबू तांदूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलोलो त्या नमुन्या प्रमाणें सगळें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस्त, तितलें अदीक श्रेश्ठ मुन्यारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार अदीक व्हडल्या पासवण्यांचेर स्थापलेलो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे खोशेक हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा सगळ्या म्हज्या काळजान तुजे समर्थीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजे प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी खुशी करूंक येतां. तुजी वाट पळोवन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सवे मेळूं आनंद आनी संतोश. तुज्या तारोनाक रावतात तीं सगळीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हड तो आमचो देव.
जबाब बापा हांव येता तुजी खुशी करूंक येता. उद्गाराक उबीं रावया. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओमोरोन पोरजो लायलें. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सान मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिष्यां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताच्या फाटल्यान गालिलियाच्या लोकांची खेट जाल्ली. त्या भायर जुदेवातावन, जेरुसलेम तावन, जॉर्डनाचे पलतडी तावन आनी थीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणीच्या लोकांची होड उरपूंच तो करता ते आयकूंक ताच्याशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची ताण पळोवन ताणें आपणाक चिडूं ना जावंक आपणाक एक खोडे तयार दवरात म्हूण आपल्या शिष्यांक सांगलें. तो सबार लोकांक बरो करीत देखून वायटकारांक आसलोल्यांक तितली ताका हात लावंक ताचेर पडटाली आनी मेल्ले आत्मे ताका खंयसरूय पळोव फुडें ताचे मुखार सरपटून हुयेल मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो खऱ्यानूच तांकां शिडकायतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां सदांच आमच्या सोम्या जेजूक आमच्या जिवितान वळखून सदांच ताचे सरशी येवंक म्हूण आमकां आपयता. पयले वाचपान आमी आयकलां जे भाशेन एक यात्नीक इगोर्जेन योंद म्हूण समोर उमता. कित्याक सगळ्या मनशांच्या पातकांक लागून आमी ह्या संवसारी जिवितान जियेता. आमी अशक्त मनशां जावन आसात म्हणून बरेच फावट आमच्या जिवितान ज्यो ताळण्यो येतात ते वरवीं आमी पातकांनी म्हूण पडटा आनी ते पासत मिसान मोठो घेता तेन्ना जेजू आपल्या रक्ता वरवीं आपली कूड आमचे पासत दिवन ते वरवीं आमी जेन्ना तो शेवता आमच्या जिवितान तो येवन आमकां परतून नितळ करून एके भाशेन फुडें सरूंक तो आमकां आपली कृपा आनी आशिर्वाद दिता. त्याच वरवीं जेजून सदांच आमचे पासत आपलें जिवीत सगळें कितें दिवन आमकां तें निवारलां. पूण तरी पूण आमच्या जिवितान आमी ताळण्यांनी म्हूण पडटा आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं बऱ्योच मनशां ताच्याशी येताल्यो कित्याक तांकां तो जाव आसलो तांच्या जिवितान विस्मिता करूंक म्हूण, तांकां परतून देवा सरशी हाडूंक म्हूण. तशेंच आमच्या जिवितान पूण जेजू सरशी आमी येता जेन्ना आमी दुखान, त्रासान आनी कश्टान म्हूण आसता तेन्ना. पूण सदांच जर आमी देवा सरशी रावता, मागणें करता, तो आमकां सदांच उजवाडान म्हूण दवरता. तेच आयच्या सांता भक्ताच्या जिवितान पूण आमी पळयता 12 वर्साचे आसुनूय जेजूक आपल्या जिवितान वळखून आपली कूड एके भाशेन पवित्रतायेन सांबाळून तीन दवरली. जर तरी दुसरे दादले ताच्याशी संबंद दवरूंक म्हूण सोदताले तरी पूण ते फाटीं सरोंक ना. जेजूक आपल्या जिवितान समजून जेजूची गवायकी दिवंक ते सदांच फुडें म्हूण वावुरले. म्हूण इग्रोज ताका रक्त साक्षी मानून ताका एक संत म्हूण आमी मानून म्हूण घेता. त्याच वरवीं आमच्या जिवितान जेन्ना आमी जेजूच्या आज्ञा वरवीं तेच्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत जियेता, दुसऱ्यांच्या जिवितान आमच्यान पूण भाग्यवंत आनी संता भाशेन जावंक म्हूण जाता. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच भावार्थान विश्वासान आमचें सगळें कितें पातकी जिवीत सोडून परतून तो दाखयता ती वाट भावार्थान आमी फुडें सरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया.
तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर खायन येवंक, हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक ही गुणातीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 28 C2. आमचे बोले वदना निष्कलंक कारोस दयाल बापा मोय मोगान ताचे वरवीं आमकां पोस पवित्रात्म्या देवून ये दाना आमची संस्काच्या जेजू सोवे आमचो योद देवा काजाक आवोच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमचे बाबा, भाग्यवंत आग्नेसाच्या जिवितान तुजे मोगाची विचित पदवी परजोडली. ती ओळखून आमचे सेवेचो आनी वाखाणणेचो योंद आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवणेक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोसाच्या अतिरिक्तांनी भरून तुजी चाकरी दयेन आमी दुसऱ्यांक दिवंक फावो. ही कृपा आमी तुजे लागीं खालतेकायेन मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सोवी आसूं, आमची काळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आग्नेस तुज्या रक्त साक्षीन जेजूची पावलांनी चलून आनी आपलें रक्त वावरून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें ताचे अशक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं तुजे बोळ सपूर्णायेन आमकां परजळताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार परा तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापांक खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणे मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवेंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत आग्नेस आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगतान, त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पकस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजें सरशिलो कटसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन.
गीत घेऊया पेज 63 D30. Moje masus korekan zakon poleyat ngotsan kalzak tumcha lagliatan bagoyat moja ragdan kalzak tumcha lagliatan bagoyat moja ragdan amche kalis otrekta Jesu tu kauneta tu jiwan poloi tasa tu kakyun kushi zata amche kalis otrekta Jesu tu kauneta tu jiwan poloi tasa tu kakyun kushi zata. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत अग्निसाची देख आमच्या जिवितान घेवन जिण्यांचो उगडास करून तुज्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी आतां घेतल्या. ताच्या बळान संवसारांतल्या चड वस्तूंक लोबदान आसतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गा खातीर रावूंक आनी अशें स्वर्गार तुका रुपान रूप भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुजे पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीत सगळेच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेऊया पेज 93 F17.